थिवीचो तरणाटो प्रथमेश मावळींकरान सुप्रानॅशनल सर्त जिखून ताच्या आवय बापाय बरोबरच गांव, गोंय आनी देशाचें नांव व्हड केलां म्हूण थिवी भाजप युवा मोर्चा मंडळान ताची आवय आनी बापायचो भोवमान केला. थिवीन जाल्ल्या ह्या भोवमान सुवाळ्याक गोंय राज्याचो सभापती दोतर प्रमोद सावंत, थिवीचो आदलो आमदार किरण कानोळकार आनी हेर माचयेर आसले. भुरग्यांनी आपली आवड आनी आपलें क्षेत्र थारायलें काय ताका आपुणूच मार्ग मेळटा, नाजाल्यार भुरगीं भरकटत उरतात अशें प्रमोद सावंत उलयलो. More than 120 countries or something have participated in that function, and he is selected. It is a proud moment, not only for the Goa, not only for the Thivi, but it is a proud moment for the India. He won that medal. Really, it is once again I am congratulating him through behalf of Goa. भोवमानीस मुख्यमंत्री नासल्या कारणान ताचें फेलिसिटेशन तुज्या हस्ते आमकां करपाक जाय, टायम्स ऑफ इंडिया करपाक जाय. दॅट इज द फर्स्ट ऑपॉर्च्युनिटी आय गॉट टू फेलिसिटेट हिम. आनी एक्चुली तो दीस आशिल्लो संडे, सो आनी जेन्ना जेन्ना एखाद्या युवकाचें फेलिसिटेशन करपाक म्हाका मेळटा आनी युवक ह्या नात्यान हांव तें केन्ना सोडिना. आनी ताका लागून हांवें ताका म्हटलें, अरे ते म्हणटाले की आमी एसेंब्लीन येता, पण हांवें म्हणलें आज संडे आनी द नेक्स्ट डे अगेन इज फ्लायींग टू डेल्ली. परत डेल्ली वचपाचो आशिल्लो. सो हांवें म्हटलें मडगांव रविंद्र भवनात वी कॅन डू डेट प्रोग्राम. हांव काणकोण आशिल्लो आनी काणकोणच्यान हांव मडगांव रविंद्र भवनात ताका मेळ्ळो आनी ते फर्स्ट म्हाका मिटींग थंय मेळपाची संदी मेळ्ळी. टायम्स ऑफ इंडियान ताजेर स्टोरी केल्ली. पूर्ण स्टोरी जी आसा ताज्या जे पास्ट एंड फ्युचर ह्या सगळ्याच्या बद्दल स्टोरी केली. ती स्टोरी वाचपाक मेळ्ळी. ताका मेळ्ळ्या उपरांत ताच्या कडल्यान तुज्यो बऱ्योचश्यो गजाली कळ्ळ्यो आनी त्या टायमार हांवें तेजें फेलिसिटेशन हें फर्स्ट टायम केलें. हांव एक म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएंसींत 10वी फेल आशिल्लो. मॅडमागेर गेलो, मॅडम एलिना आनी मेळ्ळो. मॅडम म्हणलें हेजें पिवनान काम कर. दोतोर कितें सांगू काय म्हणपाक लागली तुका. हांवें कितें जालें मॅडम. पळय एप्लिकेशनां जर पळयत जाल्यार म्हाका भंय दिसता म्हणपाक लागलें. हांवें कित्याक लॉ ग्रॅज्युएट भुरग्यांनी पयलीं एप्लाय केला म्हणपाक लागली. आतां कितें सांगपाचें. लॉ ग्रॅज्युएट भुरगो जेन्ना पिवनाच्या पोस्टाक एप्लाय करता आनी कितें उरलें. दीस इज फॅक्ट. आनी ताणें एग्जामूय दिली. हांवें सोदून काडलो कोण तरी भुरगो काय म्हणून. हांवें मुद्दाम म्हाका थोडीशी क्युरियोसिटी आसता. हांवें सोदून काडलो, ताचो नंबर काडलो, हांवें ताका विचारलें आपूण सगळ्याक एप्लाय करून जालो म्हणलो. आपल्याक कितेंय करून म्हणलो गव्हर्मेंट नोकरी जाय म्हणलो. लास्ट म्हणलो आपूण पिवनाकूच एप्लाय केला म्हणलो. पिवन तरी करो जावन दी म्हणटा तो. पिवन जाल्यार सुद्दां उपकारता. कित्याक तर आपली आवड कितें हें जेन्ना आमकां समजना, जे म्हाज्या मदीं स्कील कितें आसा ही जेन्ना म्हाका कळना, हांव करतलो कितें हें जेन्ना म्हाका समजना पळय न्हू, तेन्ना अशें जाता. सो द प्रथमेश हॅज रायटली आयडेंटिफायड इट. ही इज अ फुटबॉलर. ओके, ही नोज टू मेंटेन हीज बॉडी. ओके, ऑटोमॅटिकली ताजी आवड इन फॅशन, ऑलरेडी इन फॅशन डिझायनींग. ताका फाटल्यान जशें ताच्या पेरंट्सान सांगलें की ताणें जे कश्ट घेतल्या त्या कश्टाच्या आदाराचेर मिस्टर सुप्रानॅशनल एवॉर्ड हो ताका फावो जालो. नाव इज एक्टींग. की अगेन हांव ताका आतांच विचारतालो की फुडें कितें करतलो. ही सेड देर इज अ वेरियस फील्ड फॉर मी. एक्टींग इज वन ऑफ देम. ऑफकोर्स ही वील. म्हणजे आमी जर म्हणटा की किरण बाईन उल्लेख करतना ऐश्वर्या राय हांचो केलो, अशें समजूं नाकात की फुडल्या 5 वर्सांनी कदाचित तो आमकां थिवीत पळोवंकूय मेळचो ना. आमकां मुंबय बी वयचें पडत. सांगोड मायट बी. आनी ऑफकोर्स तें जावचें हें हांव देवा लागीं मागतां. हांव उलयतालो की आवड कितें आसा. कारण खुबशे जाण पेरंट्स बसल्या. आमकां सोदपाक जाय की आपल्या भुरग्याक नक्की कितें आवडटा आनी तें जर आमकां समजत जाल्यार म्हाका दिसता भुरग्याचें फ्युचर घडोवपाक आमकां चड दीस आनी चड वेळ लागना. वेरियस फील्ड आर देर. खूब फील्ड आसा आनी ते फील्ड रायटली चूज करप आनी ताका प्रमोट करप, त्या दृश्टीन वचपाक पुश करप हें खूब म्हत्वाचें आसा. तितकें जर पेरंट्सांनी केलें जाल्यार नक्कीच भुरगें जें आसा हें खूब बऱ्या फ्युचरा कडेन वचूं शकता. बरें फ्युचर तेजें घडोवंक शकता. सुप्रानॅशनल किताब मेळयल्लो आमचो प्रथमेश जरी आमकां सदां सारकोच आसलो तरी जग ताका दुसरे नदरेन ताका मान दितात अशें किरण कानोळकार उलयलो. आयज आमकां आमचो प्रथमेश मावळीकर हो ल्हानसो म्हणजे तुमच्या वांगडा तुमच्या फुड्यान व्हडलो जाल्लो भुरगो हो मी कांय न्हू कशें दिसता. पूण म्हाजेर एक सांगपाक म्हाका अभिमान दिसता. वेल डन प्रथमेश मावळीकर.
पण त्याच्यावर सगळी जर खोशी आणि प्राऊड मुवमेंट जर कोणाक फील जाता असेल जाल्यार म्हाका दिसता तो त्याच्या आवयक आनी बापायक फील जाला आसतलो. कारण प्रत्येक फावटी प्रत्येक आवय बापायक दिसता, स्वता म्हाका सुद्धा दिसता की हेच्या पयलीं प्रथमेश मावळीकराक प्रेमनाथ मावळीकराचो चेडो म्हणून वळखताले. जेन्ना तो ल्हान आसलो, इस्कॉलाक वयतालो, फुटबॉलाक आसलो, मे बी वेगळ्या वेगळ्या फिल्डांत तो आसलो, वावुरतालो, पूण तेका सदांच प्रेमनाथ मावळीकराचो चेडो हे तरेन वळखताले. पूण आयज प्राऊडली प्रेमनाथ मावळीकर सांगूंक शकता की आयज आपल्या प्रथमेश मावळीकराचो बापूय म्हणून वळखता. आनी म्हाका दिसता असले जे मुवमेंट आसता, असले जे क्षण आसता, हे प्रत्येक आवय बापायक प्राऊडली फील करपा सारकेले आसता. फुटबॉल खेळटा खेळटा केन्ना इतलो उंचाचेर पावलो कळ्ळेंच ना अशें उलोवप सुप्रानॅशनल चॅम्पियन प्रथमेश मावळींकार उलयलो. I started as a footballer, then I got injured, and from there I switched my profession to a model. And that is when I represented India, represented Goa in fact, first of all, on Mr. India stage, and from there I got stashed as Mr. India Supranational. And from there onwards, it has been like the whole big journey, a whole year of training, and lots and lots of new things that I learned in Bombay, all over India, and when I went to Poland. It's been a long journey, and it has been an exciting one. But once again, you guys have always been the same. Everything has changed, but you guys have always been the same. And I want to thank every single one of you for being there, supporting me since I've been a footballer till today. And thank you for all the love and blessings you guys have showered me with. And it's only the beginning right now. I have a long way to go. And I just hope you shower me and you don't change. You shower me with the same